म्हादेच्या मुद्द्याचेर गोय सरकार कर्नाटकाच्या नाटकांक बळी पडचे ना। ट्रिब्युनला भायर तडजोड करपाचो प्रस्नच येना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। कर्नाटकान अजूनय बेकायदेशीर बांदकाम सुरू दवरला म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी उलयलो। सीमेक तेकिल्ल्या सगळ्या राज्याबरोबर कर्नाटकाचे वाद सुरू आसात म्हूण राणेन फोग काडलो। पिवपाक आनी बारीक प्रकल्पांक उदक दिवंक गोय तयार आसा, मात कर्नाटक 12 धरणां बांदपाक सोदता। फक्त 4 बांदल्यार दूधसागर सुकतलो म्हूण एजी उलयलो। कर्नाटक म्हणजे नाटकांत करणारे राज्य खूप जण मेळपाक आयले। कसली नाटकां वकील म्हणून मेळूंक येतात, शेतकरी म्हणून मेळूंक येतात, पॉलिटिशियन्स म्हणून मेळूंक येतात, ऑल पार्टी डेलिगेशन म्हणून मेळूंक येतात, बीजेपीचे लोक म्हणून मेळूंक येतात, राज्याचो मुख्यमंत्री मेळपाची चर्चा करपाची प्रस्ताव दवरता आणि कोणत्याय तरेन चर्चेत गोंयकारांक गोंय राज्याक गोंयच्या सरकाराक गुंतोवन दवरया आणि आपले इप्सीत आसा ते साध्य करूया। हे सरकार ह्या गोष्टींक बळी पडचे ना, पडूंक ना आतापर्यंत, पण सरकार बळी पडचे ना आणि पडूंक जायना म्हणून आमचेर सुद्धा सगळ्या जनतेचो अंकुश असणे तितलेच गरजेचे असता। When we had gone to the tribunal, in spite of that, Karnataka is bent on diverting the water in a high-handed manner. Karnataka is a state which has disputes with Kerala, it has water disputes with Tamil Nadu, and now Goa. I do not know whether they have disputes with Maharashtra also. Which has a dispute with not just Karnataka and Andhra Pradesh, it has dispute with Tamil Nadu, and this habitual dispute of theirs has, since the year 1968, they have gone to the extent of setting up a full-fledged river dispute department, like we have education department, water resources department. Karnataka would be well within its right to utilize the water within the Maadai basin for river drinking water purposes. Karnataka in the normal course can also have minor irrigation projects or medium irrigation projects within Maadai basin. Goa would not be able to object to that. But what Goa is agreed about, on this small river, Karnataka has proposed 12 dams. After constructing the 12 dams, they want to divert the water from Maadai basin to an altogether different basin called the Malaprabha basin. Even if any of the 4 dams become material, Dudhsagar would stop. There would be no waterfall in Dudhsagar. The Surla Nala, which is the other flow, the Surla waterfall, that would stop. Our ecological system would be damaged severely. Our whole ecosystem on which wildlife, the human life, the agriculture, all these are predominantly dependent, would be vitally affected, and this damage would be irreversible. शेत भाटकारांक उपद्रव करपी रानवटी जनावरांक उपाय करपाक फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात कायदो विधेयक घडी येतले। शेतकी मंत्री रमेश तवडकार उलयला। सध्या उपद्रवी जनावरांक खंयची ते थारोवपाचें काम मुखेल सचिवाच्या फुडारपणाखाला चल्ला। मुख्यमंत्री म्हणटा शेता भाटाक काबार करपी जनावरां टप्प्याटप्प्यान कायद्यान घालतले। उपद्रवी रानवटी जनावरांक शेत भाटकार कायद्यान मारपाक शकतले। शेता भाटांनी पीक काबार करपी उपद्रवी जनावरां सोदून काडपाचें काम सरकारान मुखेल सचिवाक दिला। माकड, खेती, रानदुकर, गवे, मोर असली रानवटी जनावरां आनी शेवण्यांचो उपद्रव हालीं वाडला म्हूण शेतकारांच्यो दिसपट्ट्यो कागाळी येतात। तांकां उपाय करपाक खासा कायदो मार्चान अधिवेशनान येवंक शकता। जे कांय अशे न्यूसेन्स प्राणी आसा ते डिक्लेअर करपाचे दृश्टिकोनांतल्यान आनी त्यामुळे ताजे एक योग्य तरेन एक बाबा खंयचे प्रकार असेसमेंट चालू आसा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक कांय ओपिनियन घेतलें आसा खंयचे प्रकारचे जे केसीस आसा खूब जे नुकसान जे आसा खंयचे प्राण्यां पासून येता, माकडां पासून येतात, गवेरेड्यां पासून येतात। उपद्रवी प्राणी म्हणून जाहीर करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की सरकार विचार करता। त्यामुळे घडये फुडल्या असेंब्लीक सुद्दां ताजें एक कायद्याचें रुपांतर येवंक येता। कायदो कानून करून त्या कायद्याच्या माध्यमातून आम्ही प्रोसिजर सुरू केलो आसा। येणाऱ्या काही काळात काही प्राणी जे शेतात त्रास दितात हे प्रायोगिक तत्वाचेर आम्ही वर्णित म्हणून घोषित करूया, अंदाज कळोवया, एक पाऊल। रानवटी जनावरांक उपद्रवी वा वर्मीन जाहीर करपाचो कायदो आतां मेरेन गोंयांत नाशिल्लो। मात हालीं शेत भाटकारांच्यो कागाळी वाडिल्ल्यान सरकार हो कायदो हाडटा।
एखादे जातीचे रानवटी जनावर उपद्रवी जाहीर केल्यार शेत भाटकार ताका कायद्यान मारपाक शकता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी मयूर नायक. गोवा डेअरीचो कारभार सारको ना. दूधकारांक फॅटाक फटयतात म्हूण दुबाव. सरकार दुधाचे प्रत्येक सोसायटीक म्हयन्याभरान फॅट मेजपाची मशिनां दितलो. शेतकी मंत्री तवडकार उलयला. सरकार अजून मेरेन तरी डेअरीच्या कारभारान मेतेर जाल्लो ना, मात गरज पडल्यार खंय मदीं पडटले. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार दूधकारांच्या येवजण्यांचेर कोटी मोडटा, मात दूध 75,000 लिटरा वयर वचना. दूधकारांक पर्याय मेळचो म्हूण सुमुला काडल्या. जे शेतकार आसा की तांचे सोसायटी ज्यो आसा न्ही तांचे फॅट काउंट करतना सारके करिना एक मोठी कंप्लेंट केल्या आणि तांकां आणि खऱ्या अक्षरच्या कांय वेळाचेर शेतकार फ्रस्ट्रेट जाताले. परत तांणी सरकारान विचार केलो की त्या सोसायटीक फॅट मेजर करपाची मशिनां तांकां दिवची सगळे आणि त्यामुळे ताजे टेंडर जाल्ले आसा. फुडले सादारण म्हयनेभरांतल्यान आमी प्रत्येक सोसायटीक आसा ह्या शेतकारांचो विचार करून तांकां सरकाराच्या हातूंतल्यान आमी खर्च करून तांकां सोसायटीक मशिनांय दितले. संस्था तातूंत गव्हर्मेंट इंटरफेर जावन कशाचें ताचो हें जावचें न्ही आणि जेणे करून गोंयच्या शेतकारांनी उबी केली संस्था आणि त्यामुळे आमी तातूंत खूब इंटरफरन्स जालें ना. गरज पडली जर जायत जाल्यार आमकां जर अशा तरेन जे चल्ले जायत ती संस्था सोंपता की त्या संस्थेचें व्यवस्थापन सारकें जायना अशें जालें तर जायत न्ही. शेतकाराक विश्वासान घेवन त्या गोष्टीचेर विचार आमी करूं येता. इतक्या योजना दिवन सुद्धा अपेक्षेप्रमाणे दूध वाढना. वाढला दूध 30-35 हजार लिटर प्रोडक्शन असणे ताच्या वयल्यान 70-75 हजाराचेर पावला. पूण सरकारान जितलो खर्च केला, सरकारान जो पैसो घाला तेचो जर विचार करीत जाल्यार दूध गोंयचे दूध प्रोडक्शन दिसाक 2 लाखाचेर पावूंक जाय आसलें आणि ते ठरावीक ह्याच्यावर वचना म्हणून प्रयत्न करूया म्हणून आम्ही सुमला काढला तो सरकारच्या फायद्या खातीर नाही. घेऊया एक विराम.